Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. तेन्नाचो मुख्यमंत्री सांगतालो पीएसी रिपोर्ट फायल केला इतल्या हजारांनी कोट हो रिप्लाय म्हाका डायरेक्टर ऑफ मायन्स म्हाका रिप्लाय दिता लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट म्हाका रिप्लाय दिता आनी हो रिप्लाय हांव तुका वाचून दाखयता हांवें लेटर केल्लें म्हाका कॉपी दिवची म्हणून पीएसी रिपोर्टाची ज्या पीएसी रिपोर्टाचेर कंप्लेन फायल केल्ली आहा रिप्लाय कितें आसा विथ रिस्पेक्ट टू युअर लेटर इन रेफरन्स अबाव ऑन द कॅप्शन सब्जेक्ट the matter was taken up with the legislature department wherein it is informed by the under secretary legislature there is no PSC report on mining as the draft report was not adopted by the committee and hence was not presented to the house as per records of the legislature department केदे व्हडलें fraud हे this is the fraud on legislature this is the fraud on the people of Goa जो रिपोर्ट अस्तित्वात ना त्या रिपोर्टाचेर तुम्ही कंप्लेन कशें रजिस्टर करपाक शकता 35,000 कोटी रिकवर केले ना म्हणून कोणे तरी एकल्यान प्रायम मिनिस्टर ऑफिसाक लेटर बरयलें प्रायम मिनिस्टराच्या ऑफिसांतल्यान तें लेटर हांगा आयलें कित्याक एक्सप्लेनेशन मागपाक आनी त्या एक्सप्लेनेशनाचेर असिस्टंट डायरेक्टर मायन्स रिपोर्ट दिता हो पळय हो रिपोर्ट कितें हो लेटर रिप्लाय कितें म्हणटा The matter was finally decided on 21st April 2014 wherein Supreme Court has mentioned that solely on Shah Commission report no proceeding shall be initiated against leaseholder etc. म्हणजे ह्या शहा कमिशन रिपोर्टाचेर तुज्यान बेसिकली कोणाक प्रोसिक्यूट करपाक जायना कमिशन रिपोर्टाचेर बेज खंयची आशिल्ली की 578.42 एकर्स एन्क्रोचमेंट जाला म्हणून म्हणजे थंय एक्स्ट्रा इरेक्शन जालां आतां तांचो रिपोर्ट कितें म्हणटा which upon based on which an amount of 35,000 crores was arrived at आणि थंय एक शाह कमिशनाच्या रिपोर्टाक सकयल टीप आसा these are provisional figures म्हणून वाचल्यार तुका रिपोर्ट वाचल्यार कळटलें आफ्टर द DGPS सर्वे वर्किंग्स outside leasehold area prima facie is seen to be 9.28 hectares which is very negligible as compared to Shah Commission findings. So from 579.42 hectares you are coming down to 9.22 hectares. As such the question of recovery etc. does not arise to the extent mentioned in Shah Commission report. Kon dita Director of Mines.